बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचा भोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्ताच्या पाटल्यावदारांचे जिवीत क्रिस्ताक पोरगोटचे दिशेन फुडें वचूंक फावो. जुआंव बाप्तिस्तान जेजूक बोट दाखोवन आपल्या शिसांक उचारलोलीं उतरां हो पळयात, देवाचो मेंढरो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय कसो आमी विंचला. म्हजीं उतरां, कोरण्यो आनी वागणूक दुसऱ्यांक जेजूशी पावयता काय? हो विचार जण एकल्यान आमी करूंक फावो. ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेर आमी सान जुजेवाजाची दोबाचीक परब संभ्रमतल्या आनी ह्याच मोनान आयचो आयतार आमच्या गोंयच्या म्हादंप्रांतान ताची भोक्ती उदीक वाडोवचे खातीर भेटयला. सुर्या जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक तो जायतो वावुरलो, तर सान जुजेवाजाची भोक्ती वाडोवंक आनी ताचे देखीन आनी विणवणेन जेजूक गोवाय दितलें आमचें क्रिस्ती जिवीत जावंक आमची मागणी ह्या मिसाची भेटेन देवाक उबारुया. भयणी भावांनो, जुजेवाजान आपल्याक मेवल्लो भावार्थ दुसऱ्यांक दिलो. जेजूची ओळख दिवची आशेन आनी ताणेन तो श्रीलंकेक गेलो आनी सगळे तरेचे आडकुळींचेर जैत व्हरून ताणें भावार्थ परगट केलो. आमकां आज अभिमान आमचो गोंयचो एक पूत इतलो महान मिशनार जावंक पावलो. मागुया ताचे विनवणेन आमी जेजूक अनुभवूंक आनी हेच जेजूक आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान परगटूंक. हे मीस सगल्यांक तुमकां तुमचे इंतेसां बसत आमी भेटयता. आमचे सगल्यांचेर, आमच्या आख्या गांवचेर, आमचे सगळे फामिलींचेर देवाचो आशिर्वाद हे मिसांतल्यान मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. सदभाग दिवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. So
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासा, तुझ्या धर्मावासात आमी तुका वगळटा. सोब्याची चुकीसा प्रार्थुया. भाग्यवन जुजेबाज आमचो गोंयचो आस्कारी ताची मजतीन आमी जेजूक सोबे माजार पोरगोटूंक आमकांय कृपा मागुया. ताची भोगती आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत आनी आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत वाडूंक मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणेचे देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फाव कर. अशें आमचें जिवीत सदांच तुका मानता तसलें जावं. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पोले आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कोलीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटोच
सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सोर्वेस्पोर येवन ताचे सोरशी उबो लावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सोर्वेस्पोरा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सोर्वेस्पोर ताचे सोवे आसलो आनी सोर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचे उतोरे. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता, हें स्त्रोत आमी हे पोरी गायतले. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. आनीक पावटी गावया. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. आशून आशून सोर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडोव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करता. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पोरगोट केला. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सोर्वेस्परा. जबाब. बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जीवन केलो, तसोच तो आपले पोदवेन आमकांय पुनर्जीवन कोत्तलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकलोत. सोम्या कोडे एकटवतात तो ताचे कोडे एकूच आत्मो जाता. पोजोडपणांतली कडसरात मनीस करता ती एर सोगली पातकां कुडी बायली, पूण पोजोडपण कोत्ता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक कोत्ता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सोवे तिकाण करून जियेतोल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकलोत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यात. म्हणटोच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. सगळीं उबी रावया. घराच्या गायर आमी गावया. B11 पान 28.
B11, page 28. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. जुआवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moina tuka somia. दुसऱ्या दिसा जुआव आपल्या दोगां शिसांक सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, ओ पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपल्या फाटल्यान येतले ते पळोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? ताणें ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें ताका म्हळें, यात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुआंवची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्यात ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमोनाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलेलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमोनाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं सिमोन जुआवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफस म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भावमणीनो, नवें वरोस आमचेर उदेलां. आज नव्या वर्साचो 14वो दीस. आनी ह्या नव्या वर्सांत प्रत्येक वर्साक आतां आमी बागयोन जुजेबाजाची परब करता जानेराची 16वीर. आनी ताका आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांचो डायसिस ऑफ गोवा ताका आस्कारी ओ पात्रोन म्हूण आमी परगट्टा. सगळ्यांक आमकां गोंयकारांक व्हडलो अभिमान हो. आमचोच गोंयचो पूत उंच बागयोनपणाच्या पांवड्यार पावलो आनी पवित्र सभा आख्या संवसाराची ताका बागयोंत म्हूण पासरता. तुमी तर श्रीलंकेक गेली आनी गोंयकार म्हूण सांगली, आमी कोणूय जावं, अनभावर्थी पर्यंत जावं, गोंयकार म्हूण सांगली, श्रीलंकेचो लोक आमकां सलाम करता. आमकां खूब उंच उबारता. गोंयकारांक पळोवन खुशाल जाता. तुमच्या एका पुतान
आमकां भावार्थ दिलो, आमचो भावार्थ राखलो आनी हो भावार्थ जियोवंक आमकां वाट दाखयली, अशें तांचे उद्गार. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आनी जुजेबाजाची परब आमकां एक एकल्याक हांगा जमिल्ल्यांक उत्तेजन दिता. पळयात, पयले वाचपांत कांय बरे भाशेन आमची भयणीन वाचला एली आनी सामुएल हाची खबर. सामुएल धाकटलो भुरगो, जाय तो तेंपुरान ताची आवय बापायक भुरगें नासलें आनी ती देव मंदिरांत वता आनी भीक मागता देवा लागीं, म्हाका भुरगें दी, आनी हें भुरगें तर तुवें म्हाका दिलें, तुजेच सेवेक भेटयता. ही आवय देवा लागीं मागता देव मंदिरांत वचून. आनी एली तिका पळयता आनी दिसता ती घोडी पियेल्या काय सोरो, हिंगा येवन बडबडटा ती. आनी ती म्हणटा, ना हांव पिवंक ना, हांव देवा लागीं मागता, म्हाका भुरगें दी. आनी एली तिका म्हणटा, भियेनाका, वच, देव तुजें मागणें आयकतलो. आनी जेन्ना सामुएल जल्मता, सामुएलाक घेवन ती देव मंदिरांत येता. हो भुरगो हांव देवा लागीं मागतालो तो, ताचेच सेवेक हांव ताका भेटयता. आनी सामुएल एलीशी रावता. आनी आमी आयकलां, देव सामुएलाक आपयता आपल्याचो प्रवादी जावंक. सामुएलाक गमना, देव आपल्याक आपयता. ताका दिसता एली आपयता आपल्याक, देखून एली ताका सांगता, वच. तिसरे फावटी सांगता, तुका तर आवाज येयत, सांग, उलय सुमया, तुजो सेवक आयकता. देखून आमी जबाब दिला, बापा हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सामुएलान देवाचो ताळो आयकलो आनी ताचे कुशीक लोपदलो. जुजेबाजान ताळो आयकलो देवाचो, गोंय सोडून श्रीलंकेक गेलो, थंय देवाची बरी खबर परगटूंक. आंद्रेक जेजू मेळ्ळो, जेजूशी रावलो आंद्रे, आनी दुसरे सकाळी आपल्या भावाक सांगता, आमकां मेसियस मेळ्ळा, यो आनी पळय. आपल्या मेवलेलो अनुभव जेजूचो रोखडोच आपल्या भावाक पेद्रूक दिता. इतलेंच न्हय, आंद्रे पेद्रूक जेजूशी वता तेन्ना पेद्रू खुशाल जाता, जेजू खुशाल जाता आनी ताका सांगता, तूं खडप, तूं एस पेत्रूस. ताचें नांव सिमो आसता, पूण जेजू ताचें नांव बदलता. आय वील कॉल यू रॉक, तुका हांव खडप नांव घालतलो. खडप लातीन भाशेन पेत्रूस, पेत्रा म्हणटा. तूं एस पेत्रूस, तूं हें खडप, आनी हे खडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो. जेजू पेद्रूक आस्वासन दिता. भाव भयणीनो, आज आग्यून जुजेबाजाची एके भशेन परब करता आसतना 16वीर आमी दोबाजीकी परब करतले. आनी देवाचें उतर आमी आयकता आसतना आमकां ताळगांवकारांक एक अभिमान, ह्या वर्साक आमी 480 वर्सां आमच्या भावार्थाची, ह्या देव मंदिराची आनी हे आमचे ताळगांवचे पवित्र सभेची संभ्रमता. म्हणून आमकां एक एकल्याक देव सामुएला भाशेन उलो मारून आपयता, कितें करूं, ताचे बरे खबरेचें गोवाय जावं. हो भावार्थ जो आमच्या पुर्विल्यांक मेवलो, तो तांणी पायले पोंदा लिपोवन दवरूंक ना, ताची खबर दुसऱ्यांक सांगली. आनी ही खबर दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां एक एकल्याक एक कायदो आसा. देखून पयलो आमचो भावार्थ खोल, अखंड, गोट, मजबूत जावंक जाय. आनी त्याच भावार्थाक आमी आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवंक जाय. पळयात, जुजेबाज काय बरें धाकटुले घोराब्यांत जल्मलो, एक भोक्तिमंत घोराबो, ल्हानूच आसतना. आनी ताका खोशी आसली इगोजेक येवंक,
मी साजुदार करूंक मागणें करूंक ताका धाकटुलोच आसतना सांतुलो म्हणटाले थंय, अ लिटल सेंट. ताच्या जिवितान ल्हानूच आसतना एके भाशेन देवान ताका मागलेलो. तो कुत्ताळेचे इगोजेशी वयतालो, इगोजेचें दार आपुणूच उक्तें जातालें ताका. सकाळ फुडें वतालो तो आनी दार उक्तें जातालें. देव पळयात काय बरे भाशेन आमचे सगळे वावुरता. आनी देखून जोजेबाज ल्हानूच आसतना भुरग्यान एक भक्तिमोन जिवीत जिवंक ताणें प्रयत्न केले. ताचे बरोवणार सांगतात मरण कोणूय वयता मरण जातालें तो सदांच खंय तेस उगडटालो, मेला ताचे पासून मागतालो. जे जाग्यार आतां नवें चलता त्या जाग्यार सावन तो चीट बरयता सायबीण मांयक, गुलामपणाची चीट. सायबीण मांय हांव तुजो आनी हांव तुजोच म्हूण समजता, तुजेच खातीर. आनी म्हणटा म्हज्या लागीं जागतें जाल्यार म्हजे काळजांतलें रगत काडून ही चीट हांव सय करतलो आसलो. इफ आय कूड आय वूड ड्रॉ ब्लड फ्रॉम माय हार्ट टू सायन दीस लेटर. भाव भयणीनो, एक एकल्याक आमकां आपोवणें आसा. भोव करून आमकां हे उत्सवीक वर्सांत आमकां आपोवणें आसा. जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगूं, जेजूचे बरे खबरेचे आमी गोवाय जावं. केन्नाच खंयचेय सुवातेर आमी क्रिस्तांव म्हूण लजोवंक जायना. अभिमानान आमी आमचो भावार्थ जियोंक जाय आनी परगटूंक जाय. सांगतात की एक जाणटो मनीस खंय इस्पितलांत गेलो, ताका चड बरो नासलो, इस्पितलांत गेलो आनी इस्पितलांत खंय ताचो कोणूच नासलो. एक नर्स जी ताका इलाज दिताली तो बरो जालो म्हणटच, सुमाराचो जालो म्हणटच, जे भाशेन आमच्या गोंयांत ते भाशेन दुसऱ्या वाठारांत एक फॉर्म आसता, फॉर्म फील करूंक जाय. ती ताजेशी गेली, बसली आनी फील करूंक लागली ताचें नांव, ताचो पत्तो, कित्याक ताचो कोणूच आसलो. आनी थंय आसलें ताचें रिलीजन, ताचो धर्म, ताचो भावार्थ, ताची रिलिजियस ओड, धर्माची ओड कसली आसा. आनी ते नर्सीन खंय बरे भाशेन विचारलें, बाबा तुजो धर्म कितें? आनी तो खंय हे सिस्टरीक पळोवंक लागलो, हे नर्सीक पळोवंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, हांव सदांच क्रिस्तांव जावंक सोदतालो. I always wanted to be a Catholic. But nobody asked me, do you wish to be a Catholic? Nobody told me anything about what Christianity is. तूं पयलींच जेणे म्हजे लागीं विचारलें तुजे धर्माची ओड. आनी सिस्टर ताका, ही नर्स ताका आदार दिता ताचे काळजाचो आवंडो पुरो करूं. आनी हो मनीस पवित्र स्नान घेता आनी थोड्या म्हयन्या भितर मरता. ही सिस्टर खुशाल जाता. आपणे एका मनशाक तरी भावार्थाक वेंग मारूंक आदार दिला. भाव भयणीनो, जायते जायते लोक आमचे भावार्थाची खबर आयकूंक भावार्थाक एंग मारूंक रावतात. आमी एक एकलो हो भावार्थाचो दिवो, ही भावार्थाची ड्युटी जी आमकां दिल्ली ती दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हें जुजेबाजान केलें, हें ते नर्सीन केलें हॉस्पिटलांत, हें केलें आंद्रेन आपल्या भावाक पिद्रूक जेजू दिलो. आपोस्लांनी बागीन फ्रांसीस शावेरान महान धर्म परगटणारांनी केलें.
आयज तालगांवकारांक आमकां अभिमान 480 वर्सांचो आमचो बाबाड आमी पोरगुटू हे मिसान तेच जेजूची कृपा आमकां मागुया जो बाबार्थ आमच्या पुर्विल्यांनी हांगा 480 लांब वर्सांनी जियेल्यात आनी तांकां आपल्या उदारपणान गोवाय दिल्या आमी होच बाबार्थ जिवो जोडटो सांबाळूंक आनी होच बाबार्थ आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक वांटूंक. उबी रावया. त्याच बाबार्थाची उच्चारणी करून म्हणूया. सोत म्हणटा देवा सर्वोदेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं सभावलो आकार मारी थंय जल्मलो पावस माता काल ताणें कोस सुसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिबिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्वोदेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसार पातकांचे भक्षण कुडीचें जेवण भयणी भावनो थोडी आमची मागणी हे वेळार बापाक आमी उबारुया. पवित्र सोबेंत पाद्रो आदो आनी प्रोपागांदा फिदे हांचे मदें जालोली उजोत जुजे वाज ल्हानविकायेन पालोवंक वावुरलो. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी उपरासतल्या वायटाक आपल्या मुण्यारपणान वरवीं खालतीकायेन इलाज हाडूंक वावरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. सिलोन देसांत कातोल्क धर्म पोरगोटूंक आनी जियोंक आडकोली आनी पिडापीड आसली तेन्ना जुजे वासान कालचीदारपणान बाबार्थ पोरगोटपाचो वावर फुडें व्हेलो. आमकां मेळ्ळलो क्रिस्ती बाबार्थ कोश्टां आनी आडकोली मदें मजबूत करूंक आनी जीं मनशां आनी भोव करून देशाचे फुडारी धर्मा मदें फूट घालूंक येवचितात तांचें मन उजवाडावंक देवा लागीं मागुया. कॅन्डी शारांत वॉशाची पिडा लागलोली तेन्ना जुजे वासान आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पिडेवंताची सेवा केली. हॉस्पिटलांनी घरांनी तशेंच जाणट्याच्या घरांनी जायतीं आमचीं बाबा भयणी नर्सी आनी दोतोर पिडेवंताची सेवा करतात. सेवा करूंक तांकां बळ मेळूंक आनी तांचे सेवे उद्देशी पिडेस्तांची कोश्ट लो जावंक देवा लागीं मागुया. जुजे वासाचे शेगुणी जिवीत आनी पवित्रपण पळोवन ताची आवय आनी घरचीं आपुरबायेन ताका सांतुल्या म्हूण पाचारतालीं आनी हें पवित्रपण ताणें जिवीतभर सांबाळलें. सांत जुजे वासाची भोक्ती क्रिस्ती पोरजे मदें अदीक आनी अदीक वाडूंक हो दीस भेटयला तेन्ना ताचें शेगुणी जिवीत आमच्या क्रिस्ती जिविताक बळ जावंक आनी ताची भोक्ती
आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांत वाडूंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गीचे बापा, आमच्या गोंयच्या पुता भाग्यून जुजेवाजाच्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. ताचे भाशेन ताका बावतिजमाच्या दिसाक मेळिल्लो भावार्थ ताणें आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिलो. होच भावार्थ जियोवंक आनी पोरगोटूंक आमकांय स्फूर्ती दी. आमची मागणी आयक. आमची भयण दायना आजावे दुआप आपलो 5 दीस समरमता तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर तुजो भरपूर जेवाजाचे मजतीन आशिर्वाद घाल. ही आमची मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. आयचें कलेक्शन आमी पांच जेवाजाच्या वावरा खातीर प्रमोशन ऑफ द डिवोशन हाका पाठोवन दितले. भेटून वेळार गायन गावया बागींतल्या फुलांमध्ये सी सो पान 30 C6 पेज 30. भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मारान थारी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास दवरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ती बरी वांटो घेवन आमकां निर्मी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, पदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit,
आणि संसार भोगला तुझ्या वैभवात. उसळी दुधाचे सूर, उसळी दुधाचे सूर, सर्वेश्वराची नावी येतात आकाशात. उसळी दुधाचे सूर, उसळी दुधाचे सूर. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे थंय तुज्या भुरग्यां थंय तूं भोव मोगाळ. देखून तुजे थंय आमचें उपकारी मन दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपले मोन्नाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन बसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें दाकासुरान बोललेली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हणजे रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. तेच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमच्या पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी आमच्या पासत कुर्सार वारोयलेलें ताचें रगत आयज आमी तुका भेटयता. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय, देखून हे तुजे जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर हे जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळ जांबोर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे यादनिकी वर्ग कोडे मनाचे काळजांचे कोटांत आमकां सांबाळ. काकुसर बापा, आमचे सगळे मेलेल्यांक, ल्हानांक आनी व्हडांक, आमच्या पुर्वजांक जाणी आमचो बावार्थ सांबाळला, तांकां तुज्या सर्गीच्या राज्यांत घे म्हूण आमी मागता. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय, देखून आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका. आमच्या सोयऱ्यां दायऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या तरणाट्यांक बावर्तान थीर जावंक तुजो आदार दी. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोमृत, भाग्यून झुजे वाज, आमचो आस्करी भाग्यून मिगेल. आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां सांगता, तुज्या राज्यांत आमकां जागो दी. कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या समेस्तांची बापा दया कर. देसान देसांनी आसलेले आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतल्या सगळे मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक करपा दी. बापा, तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून तुजी स्तुती करता. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासणांच्या ससनान जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे सर्वेश्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दोन मुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणान तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनान. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची इश्टिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वस्त जेजू जाची ओळख आंद्रेन आपल्या भावा सिमावाक दिली. वस्त जेजू जाची बरी खबर परगोटी जुजेबाज श्रीलंकेक पावलो. वस्त जेजू आयज आमचे काळजांत येता. आमी ताचे बरी खबरेचे गोवाय जावं. ताचे जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. जेजूक आमच्या काळजांक शेवतना आमी गायन गावुया. डी 40 आनी 2, 5, 70 आनी 1. डी 42 पेज 71. Jesu आमच्या गोड्या रुपीन आनी वाटा. जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता. जेजू आमच्या गोड्या रुपीन आनी वाटा. जेजू आमच्या उड्या जिविताच्या उड्या मार्गार. जेजू आमचे
आता आमचे सेकंड कलेक्शन आसतलें. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आज तूं आमकां दादोशी करताय. एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावन तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ आमी पूर्णपणी जियो आनी तुज्या वाजा भाशेन आमच्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान हो भावार्थ दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशे बसी. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां पळोवन आमी देव मंदिरांत खुशाल वेळ काडून ह्या मिसा भेटीन तुमी हाजीर जाली. देवाचो किरीत आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. फाटल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालें 94,485. हे दुडू आफ्रिकन मिशन्स पाप साहेबाचो फंड आसा, आफ्रिकाच्या लोकां खातीर तांकां पाठोवन दिल्यात. बुधवारा दीस 8,670 रुपया आनी पयले शुक्रारा दीस 13,440 रुपया. तुमकां देव बरें करूं. आज आमी जें कलेक्शन केलां भाग्यून जुजेवाजाची भोक्ती विस्तारूंक प्रमोशन ऑफ द डिवोशन ऑफ सेंट जोसेफ वाज ह्या सांकवाळे ताचो केंद्र आसा ताका आमी पाठोवन दिता. आज आमचें सेकंड कलेक्शन कम्युनिटी सेंटरा खातीर. आज संदेशकारांक जमात आसा, भुरग्यांचे मीस जातूच सगळे संदेशकारांनी त्या जमातीन वांटो घेवंक आमी मागता. आज आमचे तरणाटी एकठांय जातले भासाभास करूंक यूथ फेताची सांजे 5:30 वाजता ही तांची जमात आसतली. शेनवारा दिसाक 20 तारखेर ह्या म्हयन्याचे आमचे तरणाटी सेंट मायकल्स पॅरिश यूथ घडोवन हाडटात यूथ फेथ 2024. आमी सगल्यांनी ह्या फेतांत वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. आमचेच तरणाटी ते आनी तांकां आमी आदार दिवंक गरजेचें. हांव रावता आमी सगळे हांगा एकठांय जातलीं आनी आमच्या तरणाट्यांक हो दीस बरे भाशेन समारंभूंक आदार दितलीं. जायतो वावर केला तांणी आनी करीत आसात. म्हणटच मागता सगळ्यां लागीं भुरगीं तरणाटी जाणटी इल्लो वेळ तरी येवया आनी आमच्या आसणेन दाखोवया. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. आमी घरांतलीं भायर सरुया, आमचेच तरणाटी ते आनी तांकां आमी उर्बा दिवया. आमचे भाड्यांतले ते आमी तिकेटी दवरल्यात कित्याक जायतो खर्च बँड आसतले, ते भायर दुसरे प्रोग्राम आसतले. हाजे खातीर एंट्री तिकेट दवरलेली आसा ती तुमी घेवन वांटो घेवंक मागता. बँड आसतलें, 7 नोट्स आनी जायतीं इनामां आसतलीं. ह्या प्रोग्रामाक आमचो MC आमचो आदलो प्रेसिडेंट शेन डिकॉस्टा ते दिसाक सायबीण आपय घराघरांनी येता. मागता त्या दिसाक
5:30 उरुया सायबीण 5:30 उरुया आनी मागीर आमी 7 सान हो प्रोग्राम 7 to 10:30 आसतलो. जायते स्टॉल्स आसतली. आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन ही सांज सांगाताक सारुया. हांव रावता, तुमी सगळीं येतली. कोणाक तिकेटी घेवंक जाय, भायल्यान आमचे तरणाटी आसात, घराघरांनी येतले, घराघरांनी येतले ते. एक तरी तिकेट काडून आमी आमची उर्बा तांकां दाखोवया आनीक आमचो तेंको ह्या पॅरिश यूथ हांकां दिवया. हांव रावतां आनी आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां 15 सोमार सांजे 4:30 वाजता तेर्स उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी मीस. फाल्यांच्या मिसाक आनी देवाचें उतर परगटूंक आमचे बरोबर आसतलो फादर पेद्रू कोस्ता, आमचो आदलो पातकूर. सगल्यांनी जाता तितल्यांनी आमी हे मिसांत वांटो घेवया आनी आमचें आजीरपण फाल्यां आमी दाखोवया. मिसांत बरे भशेन वांटो घेवन देवाचें उतर आमी आयकुया. मंगळारा दीस 16 भाग्यून जुजेवाजाची दोबाजीक परब. आमचे इगोजीन सदामाशीन 2 मिसांत वांटो घेवंक वावरुया आनी जुजेवाजाची शेकाय आमकां मागुया. दोबाजीक परब सांकवाडे वाठारांत जातली. सांजे 16 सांजे नवी गवळी फिरगोज सभा स्टाफूंक आकारणेची उलोवपां आसात. थर्ड सेशन फादर ओनाजीस दी क्रूज ओल्ड गोवा आसा, तो आमचे बरोबर आसतलो. चुकय नासतना जाणी वांटो घेतला तांणी वांटो घेवंक मागता. चुकय नासतना वांटो घेवया. सांजे 6:30 वरांचेर 6:30 सांजे हो सेशन सुरू जातलो. दुसऱ्यांकूय उगडास करुया आनीक ह्या सेशनांत वांटो घेवया. फुडल्या आयताराक पयलो कुमन्यांव घेतले भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसा. भुरग्यांच्या मिसा उपरांत रावंड अबावट 10-15 आवय बापायनी वांटो घेवंक मागता. पयलो कुमन्यांव फेब्रुवारीचे 4 सकाळीं मिसार जातलो. फेब्रुवारीचे 4 ह्या उत्सवीक वर्सांत भाव भयणीनो रेदेमतोरीस पाद्री आमच्या गांवांत येतात मिसांव दिवंक. फेब्रुवारीचे 11 तान 24 पर्यंत ते आमचे बरोबर हांगा आसतले. पयले 7 दीस 11 ते 18 पर्यंत ते आमच्या घरांनी भेट करतले आनी मिसांवा पासत मागूंक आमकां कितें तरी उपाय दितले, आदार दितले. आनी त्या उपरांत 18 ते 24 पर्यंत मिसांव दितले. हे मिसांव सगल्यांनी आमी बरे भशेन वांटो घेवचे खातीर भायर जातले माटवांत. आमी माटोव घालतले आनीक हे माटवांत हे मिसांव जातले. आमी सगळीं येवया, दुसऱ्यांकूय सांगुया. देखून आदी फुडेंच ही तारीख तुमी मनान दवरची. कोरेजमाचो कार्ड तो काजारां आनी कांय आसचें ना, फेस्तां बी नात. म्हणटच 14 फेब्रुवारीचे शिंजेचो बुधवार. त्या शिंजेच्या बुधवारा दिसूय हे रेदेमतोरीस पाद्री सेर्मांव सांगतले सगल्या मिसांनी. आमकां आमंत्रण करूंक ह्या मिसांवांत वांटो घेवंक. हे मिसांवांची खबर दुसऱ्यांकूय सांगुया. आमची कारंजाली आसा, आमची सांतिनेज आसा, मिरामार, सांताक्रूज वाठारांत आमची सोयरीं आसात. वांटो घेवया. हे मिसांव करूंक सोंपें न्हय. माटोवूच घालूंक, माटोव, कदेलां, सावंड, लायट सगळें 2 लाख मागल्यात. म्हणटच अवघड तें करपाक, ऑर्गनायज करपाक सोंपें न्हय. पूण आमी हें कोत्ता कित्याक हें वरोस आमचें उत्सवीक वरोस. आनीक आमची आत्मीक तयारी भाग्योन मिंगेलेच्या आश्रयकाला आमचे पुर्वजांनी हो बावार सांबाळला. 480 वर्सां आमी पाळटा. तर ह्याच बावार्थाची खोलाय घेवया, मजबूत करुया आमचो बावार्थ आनी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक तो दिवया. इगोजेच्या भायर हे वर्साचे आमी कॅलेंडर छापल्यात हे उत्सवीक वर्साचे. तुमीचे घेवचे एक घरांत एक कॅलेंडर आसचो म्हूण आमी मागता. कॅलेंडराक फकत 50 रुपया आमी ते
पयस कोल्हापूरसान छापून हाडले. तुमच्या घरांनी तो आसचो म्हूण आमची तुमकां विनंती. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 प्रेयर ग्रूप, 8 वरांचेर अपोस्ट्रीप ऑफ प्रेयर, सांजे 5:30 SSVP. सेंट मायकल्स हायस्कूल तालिगांव कोडीत कोत्ता की ती एडमिशन्स सुरू जातात 1 फेब्रुवारीचे. नर्सरी ते 12वी पुऱ्यान 9:30 ते 12:30, 9:30 ते 12:30 भुरग्यांक एडमिशन्स फ्रॉम KG ओ किंडरगार्टन, नर्सरी टील 12th. जायते तरेचे सोंपेपणां भुरग्यांक थंय ते शाळेन दिल्ली आसात. तुमी तुमच्या भुरग्यांक थंय घालचे म्हूण मॅनेजर ऑफ द स्कूल उलो मारता. उबी रावया. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जिजेबाजा भाशेन जेजूचे बरे खबरेचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक गायन गावुया. यू पोस्तीस जुजे वाजा आमच्या बाबा, पान 240 यू 35 पेज 249. भागीरथ झालं आमच्या बाबा, विरोधा तुझी वजत वाहोय. साक्षी देऊ जेजू बाबा तोच उभे होय आमकां सांगोय. विळावूक झुरून दुपती तुका बूज बराय बुजो जोड. विलोऱ्याक विरद्याक विश्राम वयल्यान पावणाक शांती बगूंक समोर. तुझे वाजा आमच्या बाबा, तुझे पासो